कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। पयले जोर आहली आमगे सारके ल्हान भुरगेपणांत मागीर हिंग कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलें आनी डेब्रीज घालून पुरयली। सो आतां हांवें 2 वर्सां जालीं हांवें पंचायती हांव प्रपोजल घालीत आहा आमगे वॉटर बॉडीज आसा रिस्टोर करूया म्हणून। कित्याक आयज तुमी जाणा आयज सगळे लोक बिचीर वचना, ही गरमी वाडयल्या आनी लोक स्विमींग पूल सोदिता, असो नॅचरल कांय ना। सो आज आमकां वॉरन आलेमांव हेणें आमकां हेल्प केल्या ही वस्तू आनी आमी ती बांदून दिवंक सांगलें। आमी वॉरना थँक्यू म्हणटा। कितलो डीप हां कितले खोल आसा ती बाय? आतां 3 ते 4 मीटर आसता ती। आमी मरे पयले ल्हान आमी गोरवां घेवन वताले मुसराक राखपाक। ही मुसरां घालप मरे आनी तातूंत उदक ना न्हू, आमी उदक पिवपाक घेताले त्या दोळा। आनी ती मागीर पुरत गेली आमी उदक पिवन पिवन आमी व्हड जाले। आतां म्हळ्यार आमचो गांवच पाब रॉकी एक सोशल कामा लागून जायतो लोकां पासत जायतो आपलो जीव दिता। He goes out of his way for the citizens not only of Benalim village but of Benalim constituency and for the rest of Goa. हो भुरगो इतलो वावुरता आनी तेणे म्हाका एक रिक्वेस्ट केलो, वरण जात जाल्यार आमी हो स्प्रिंग जो चोयताय तुमी हो कितल्या वर्साचो नॅचरल स्प्रिंग आमगे एक गिफ्ट देवाले आमगे बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बाणाल गांवांक हो आतां रिवायव करपा तेणे एक रिक्वेस्ट केल्लो म्हाका। तेणे जायते कडेन वचून जायते देराचे तेणे मारलाय पूण कोणें तेका रिस्पॉन्स दिलो ना। जेन्ना तो म्हजे बरोबर येयलो ते गांव सगळें ओडिला घेवन आनी तेका म्हणलें आमी करया रो, कित्याक अशें करून नॅचरल स्प्रिंग आसत म्हणल्यार एक आमकां सगळ्यांक एक भाग, इट्स अ गिफ्ट एंड वी हॅव टू रिवायव इट।